3 दिसांपुरती म्हूण वास्को सुरू जाल्ली जनसुनावणी आता 7व्या दिसार पावली। क्लीन अँड ग्रीन सिटी जाय म्हूण वास्कोकारांनी आवाज काडप चालूच दवरला। बुधवारा 6व्या दिसा ड्रेजिंगा वेल्या नुस्तेकारांचो प्रस्न आयलो। सरकारान ड्रेजिंगाचेर भूमिका स्पश्ट करची म्हूण एक्टिविस्टांनी मुद्दो घाला। It is the duty not of the MPT but of the Goa government to say we don't want it or whatever we want it, control it, whatever it is. So the government of Goa should see that it's just like that. If the government wants it, they can do it. If they can do it overnight. If the government is not interested, they will never do it. They will go on postponing it. It is my personal experience. They will delay. They will tell you, make all the U-turns. It is my personal experience. Whenever I go here and there, people are only suspicious. Tomorrow these debates will happen. There will be transportation of money bags, and therefore the whole movement will be jeopardized. Please be careful on exchanging money, and I will ask all the NGOs and all the leaders present here, if they accept money for any reason and in a way murder this whole movement, it is a crime against humanity. It is a crime against the generation. नुस्तेकार म्हणटा कोळशाक लागून नुस्तेमारीचेर मोठो परिणाम जाला। हे म्हणटा बीच वय पावले हांकां कांय खबर ना। आमी रापणे वयसान दवरताले आनी रापणे वयसान उडटाले, हांकां कांय खबर ना। आतां रापणे दवरले जाल्यार कौसू पडटा। आमी सामके इतली आमची फिशींग बंद जाला आतां। हेंकोडे मास पडना कोटो आनी हांकां कांय खबर ना। हिंग बीच वय आसले आनी कितें कांय खबर ना। आमचे कलेक्टर सांगता कितें ते रिपोर्ट्स जे आमी मागल्या काल जो लेजिबल आसा हे जे क्वेश्चन्स तुवें तयार जातले ते तेंच्या कडेन दिवपाक जायना, हे ते EAC कडेन धाडटले। दिस इज टोटली ऑब्जेक्शनल बिकॉज आमी एक लोकल पीपल आमचे कन्सर्न्स आनी ग्रीवियन्सीस आमी ह्या पब्लीक मिटिंगेन मागूंक शकता। दॅट्स अ रायट गिवन टू अस। ते रायट तेंच्यांनी आज आमचे काडून घेतला आनी तेका लागून ही मिटींग जी आसा ही नल एंड वॉइड आनी स्क्वॅश करपाची, कित्याक आमचे जे रायट्स आसा ते काडून घेता आनी ते फाटल्या बॅकडोरान तेंच्या कडेन ते डॉक्युमेंट सबमीट करूंक सोदता वेर दीस डॉक्युमेंट्स आर सपोज टू बी विथ अस। आमी तेजेर क्वेश्चन काडूंक सोदता बाबा ते फर्स्ट ड्रेजिंग जेन्ना केल्ले सपोज एक 50 वर्सां पयलीं केल्ले तेन्ना बीच आसलेली खारेवाड्याची, आयज खारेवाड्याची बीच ना, ती खंय गेली? दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दॅट ड्रेजिंग विच वॉज डन सेवरल इयर्स बॅक। आनी आयज जे ते करूंक सोदताले ते इफेक्ट नेक्स्ट 25-50 वर्सांनी पडटले, तेन्ना वास्को टावनूय आसूंक शकता ना। Most of these fishermen are forced to leave Goa. They have attained Portuguese, some of them have attained Portuguese nationality, and y'all have done this. I am accusing y'all. Because y'all have taken their livelihood. They didn't have any other source. अरे ते रिनान बुडलेले का? MPTच्या कोल प्रकल्पाच्या विस्ताराचो इश्यू घेवन सुरू जाल्ली ही सुनावणी ड्रेजिंगा मेरेन पावल्या। 3 दिसांची सुनावणी 7 दीस जाले तरी सोंपपाची लक्षणां ना। सुनावणेंत अजून मेरेन तरी कांयच निष्कर्श स्पश्ट जाल्लो ना। ब्रेस्ताराय अशीच फुडें चलपाची। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। गोवा शिपयार्डान श्रीलंकेच्या नौदळा खातीर दुसरी एडवान्स्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल मंगळारा लॉन्च केली। डिफेन्स प्रोडक्शनाचो सचिव A.K. गुप्तान वेसल लॉन्च केल्या। श्रीलंके खातीर बोटी बांदप आनी एक्सपोर्ट करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट GCLाक 2014 मेळिल्लो। दोनूय देशां मदल्या द्विपक्षीय संबंधांच्या दृश्टीन हें एक म्हत्वाचें पावल म्हूण डिफेन्स प्रोडक्शन सचिव उलयलो। देखिए श्रीलंकन OPV है, नेवल OPV एंड 2 OPV बनाने हैं। एक सेकंड का हमने आज लॉन्चिंग की है, ये अगले साल डिलीवर होगा। और ये OPVs जो हैं बहुत ही यूज़फुल हैं अगर आपका सर्च एंड रेस्क्यू में, पोल्यूशन कंट्रोल में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, सो इन कामों के लिए इस OPVs की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और भारत में ये क्षमता है कि ये हम लोग OPV बना के फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज होते हैं। So how significant is this for bilateral ties? देखिए ऐसा है कि वी आर कोऑपरेटिंग विद ऑल आवर नेबरहुड wherever we have got weapons that we can cooperate and be a partner in their security setup. So from that perspective,
Sri Lanka, of course, is a very important partner in our bilateral relationship, and this NOPV definitely is a major milestone in that relationship. कि हमारे सारे के सारे जो आज की डेट में वॉरशिप बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, सब के सब इंडिया में बन रहे हैं, सारे और करीब ये 40 के करीब बन रहे हैं, सब के सब इंडिया में बन रहे हैं। तो हम किसी ज़माने में बाहर से डिज़ाइन आता था, आज की डेट में हम लोग अपना ही डिज़ाइन बना रहे हैं और अपने ही देश में सब चीज़ें बना रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि हमारी नेवी जो है पहले बायर्स नेवी थी, फिर बिल्डर्स नेवी हुई और अब हम डिज़ाइनर्स नेवी की तरफ बढ़ रहे हैं कि साउथ कोरिया की नेवल शिप बिल्डिंग काफ़ी एडवांस्ड है। तो उस सेंस में हमने उनके साथ एक करार किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, और हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे और प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पावसा पयलीं खंयचेच टेंडर काडपाचें ना अशें PWDन थारायलां। काँग्रेसीन ह्या गजालीचो निशेध केला। पावसा पयलीं करपाच्या कामांची टेंडर पावसांत काडटले काय कितें असो तोमणो काँग्रेसीन मारलो। असलो प्रकार गोंयाक घातक म्हूण सुनील कवठणकार पणजे मिडिया कडेन उलयलो। हे जे सरकार असले पयलीं भाजपाचे, तांच्यांनी गोवा एक रिणाचे भरान घालून दवरला. दे हॅव मेड इट अ डेट रिडन स्टेट, आणि ती परिस्थितीचो इफेक्ट आज आमकां दिसून येता. हो सर्क्युलर जो आयला, आणि दिस सर्क्युलर इज एक्चुअली अ व्हेरी डेंजरस सर्क्युलर. द गव्हर्नमेंट शूड रिव्यू देअर डिसिजन, दे शूड मेक प्रायोरिटीज, दे शूड गिव प्रायोरिटीज, एंड दे शूड प्रायोरिटाइज what is important and what is not important, if at all their financial state is so bad. But this thing, issuing a circular and giving instructions that no tender should be floated for pre-monsoon work is something very barbaric. कित्याक हाजो परिणाम सगळे गोंयकारांक भोगचे पडटले. रस्ते जॅम जातले, उदक भरतलें, कोणाचे मार्केटांनी उदक भरतलें, एपिडेमीक जावपाची शक्यता आसता. मागीर तातूंतल्यान दुसरे कसले कसले रोग जावपाची शक्यता आसता. उदक साचून गटरांनी हें तें मलेरिया जावन, आनी ही परिस्थिती अवॉयड करपाक सरकारान जो हो विदावट एप्लिकेशन ऑफ देअर मायंड हो जो सर्क्युलर काडला, हो सर्क्युलराचेर परत एकदां लक्ष दिवचें. गोंयकारपण सांगपी गोवा फॉरवर्डाचे गोंयकारपण आतां एमपीटीच्या बाबतीत खंय पावले काय म्हूण काँग्रेसीचो विजयाच्या गोवा फॉरवर्डाक तोमणो. गोवा फॉरवर्ड पार्टी जेन्ना स्टेटमेंट दिता कर्नाटकाच्या स्टील इंडस्ट्रीचे सपोर्टान आनी तांचो एक्ट जस्टिफाय करता, तांची जबाबदारी आसली सरकाराचो भाग आनी एक गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर उलोवपी पक्ष म्हणून गोंयकाराचो सायड घेवपाची. पण हांगा मजा आमकां पळोवन आयली, हे भायर सरले ते सरले, तोंड उगडटा तांच्यांनी कर्नाटकाच्या स्टील इंडस्ट्रीची बाजू जस्टिफाय करपाचो प्रयत्न केलो. तर आमी तांचे कडेन एक विनंती करता की आपले पार्टीचें नांव चेंज करून कर्नाटका फॉरवर्ड पार्टी म्हणून करची. काँग्रेसीचो स्टँड आमी पयलींच क्लियर केला की जो पोल्युशन जाता तो सारको विजिबल पोल्युशन आसा, लोकांचो ते गजालीक विरोध आसा, आनी लोकांचो विरोध धडकून सरकारान कसलीच स्टेप्स घेवची न्हय. लोकांचे हिताचें जें कितें आसा तें करचें. गोवा शूड बी प्रोमोटेड बेस्ड ऑन टुरिजम. केन्नाच्यान आमी कोळशाचेर गोंय प्रोमोट करपाक लागले. हाजे पयलीं आमी पळयला की कोल इम्पोर्ट करतालो, हो आमी विशय काडलेलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.